आयज बाबुशान एक डिमांड केला की कॅश फॉर जॉब जे आसा त्या प्रकरणात एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावची, जसे विरोधी मागणी करतात पक्ष तशी. ना इंडिपेंडंट म्हणजे खरं इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी तीच इंडिपेंडंट असतली. सो तुम्ही घाला न्ही ताका बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तो कॅबिनेटान आसा, विचारून न्ही सीएम. आनी हे गव्हर्मेंट बाबुशान कितें मागिल्लें आयकना, हे सगळे आयकता. बाबूश तांकां सारके जाय तशें सॅटिस्फायड दवरला ताणें. सो बाबूश जर ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागता, तुमी घाला बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आणि जॉब स्कॅमूच नाही, बरोबर ते सगळी स्कॅमां आसा पळय ते जुवारी एग्रो लँड्स तेय घाला म्हणून सांग ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो इंडिपेंडंट इज नथींग. इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो दॅट इज द न्यूज न्ही, ब्रेकिंग न्यूज. तांचोच कॅबिनेट मिनिस्टर इज आस्किंग फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तुम्ही अशें घालून जाय इज वॉट इज इंडिपेंडंट इन्क्वायरी. सो ऑपोजिशन म्हणटा बाबूशी मागता ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो लेट हिम आस्क हिम बिकॉज ही इज द कॅबिनेट मेंबर. आणि असो मेंबर जाचे कोण ताका ना म्हणना, तें जाय तशें सगळ्यांक दवरल्या. सो लेट हिम आस्क ऑफिशियली. आनी तातूंतूच न्हय, सगळी जी स्कॅमां आसा पळय जुवारी एग्रो तातूंतय ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागपाक सांग. आय वील सपोर्ट बाबुशान मागल्या. हे बाबूश करता पळय हे पणजेकारांक सामके हाची संवय जाल्या. हे एवरी टायम ते PWD स्कॅम जाल्ले ताचे आपले कडेन पुरावे आसा म्हणून असोच एक शो केल्लो. ते कितें जालें, ताणें फुडें कॅरी केलें. He is in power, he is in office. Why doesn't he take it forward? So बेटे एक अशें दाखोवपाक हाचें नांव आयलां न्ही एका व्हिडिओन. सो मागीर ते अशें कितें म्हणटात ती 100 चुहे खाकी बिल्ली हज को चली, तसल्यो गजाली ह्यो. पणजेकारांनी 100दा पळयला. PWD स्कॅमाकूय हेच केल्लें. ह्या हातून तो पार्टी सारकी हातून गटारांतल्यान व्हरता, सारकें पार्टीचें नांव सारकें घासून व्हरता सकयल. कळ्ळें न्ही. सो ताका काय अर्थ ना. दीस पीपल ऑफ पेंजीम हॅव सीन इन सो मेनी टायम्स. आतां हांगा पार्किंगाचें केलां पळय पणजे, दॅट इज ऑल्सो बीग स्कॅम. सगळे एकट्याक फेवर करपाक तसले टेंडर करतात आनी फूल पणजी आतां पार्किंग हे बिझनेस चलयतलो पणजे. एटलीस्ट अर्द वर फुकट दिया न्ही. गाडी रावयल्या बरोबर कोण येता तर सगळे भायर वता बिझनेस घेवन. हांगा बिझनेस धाकटे शॉप्स रन करता पणजेन, तांकां बिझनेस मेळना. तेय स्कॅम आसा. ते पार्किंगचो विशय धरून करूंक ना, ते तातूंतल्यान पयशे काडप लोकां कडल्यान. ह्या हेतून केला आनी इट इज क्लियर कट. सो बाबूश कितें म्हणटा इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुम्ही प्रेसान ताका विचारूंक जाय, आर यू आस्किंग फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी काय म्हणून. सीएम इज सेईंग, म्हणजे सीएमान ते म्हणूंक ना. ही इज आस्किंग फॉर इट, इज इन द कॅबिनेट. इट्स अ बिग न्यूज. तुम्ही बिग न्यूज ब्रेकिंग करा की बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आनी सगळे घाला, कलाकारूय भितर घाला, जॉब स्कॅमूय घाला. आनी सगळे जावंक जाय. 2 कॅटेगरी आसा. थोडे जाण जॉब दिता म्हणून पयशे घेता. देर इज अ डिफ्रॉडिंग सम पर्सन हू इज डेस्परेट टू गिव मनी. म्हाका दोगांची सिंपती ना. इट्स अ फ्रॉड केस. तांचेर जावकूच जाय एक्शन. द अदर कॅटेगरी जे हाचें नांव आयलां ते, आनी तें नांव अशें कोणें बेटे घेवंक ना, आमदार एलिजिडली. सो ताचेर इनफॅक्ट इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल जावची पडटली न्ही, आनी तोच मागता ते. सो आय वील सपोर्ट इट. सो तुम्ही ओव्हरऑल कशें पळयता हे जॉब स्कॅम एकूण जाल्ला तेच गोंयांत? सांगलें न्ही, देर 2 कॅटेगरीज. आतां हे कशें आयल्या यू डोंट नो. देर मायट बी समवन की अशें जाता म्हणून बेटेच आपूण तयार जावन आपूण खंय तरी पावरेक लागीं आसा अशें दाखोवन फटोवं शकता. ताचो कितें लिंक आसा अशें आसता अशें ना. तांचेर कारवाय जाता जाल्यार ती बरीच आसा. द मोर इम्पॉर्टंट फॅक्टर जाणें पयशे घेवन जॉब दिल्या ते. जे पयशे घेवन जॉब दिना पळय, दॅट इज 1 कॅटेगरी. ते फटयतात लोकांक, फ्रॉड ते. पण पयशे घेवन जॉब दिता पळय ते पावरीन आसा. ताची नांवांय घेतली वता व्हिडिओनी बी. ताचेर ती इन्क्वायरी चड जावपाक जाय. बिकॉज दॅट इज अ करप्शन. दॅट इज नॉट जस्ट समवन डिफ्रॉडिंग समवन. इट इज अ केस ऑफ करप्शन. जो पावरीर बसला मनीस जर करता, दॅट इज करप्शन. सो ते चड ताचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड एक्ट मोर ऑन दॅट. आणि तातून एक कॉन्फिडन्स हाडून दिवंक जाय की ना बाबा आमी ते इन्क्वायर सारके जातले. म्हाका PWDचे जे जाल्ले तातूंत कॅबिनेट मंत्री बाबूश आनी व्हडलो बोवाळ घातिल्लो, ताचें कितें जालां. कला कितें एक रिपोर्ट आयला कितें तरी. तो आतां रिपोर्ट थंय खंय वतलो रिपोर्ट. फुडें क्रिमिनल कितें जातलें ताचेर. आनी हे जुवारी एग्रो अशें खूब कितें आसा. आनी सगळ्यांक ज्युडिशियल जाला न्ही.
बाबूशेठ मागता ते घालत होते. सो हे जे प्रकरणात आता भाई इतले वर्ष मुख्यमंत्री गोयचो आशिल्लो, बट त्या टायमार केन्नाच अशें तपासलेच चवपाचे न्हय. केन्नाच कोणें आयकून तांच्यानी अशें जाता कित्याक म्हणजे तो आतां कोण धरल्या ते एक्च्युअल लिंक आसता अशें ना, कोण आपलो हे जाता. पण एक आतां एटलिस्ट हे कारवाई जाल्यार हाच्या फुडें डिटरन्स तरी उरतलो. बिकॉज आमी पयलीं तपासूच जावपाची न्हय कोणाक करपाक अशें कळ्ळें न्ही. आतां डिटरंट तरी येतलो, हे जालें एक्शन घेतल्या म्हणून. पण दॅट इज वन पार्ट, इंडिव्हिज्युअल पीपल डिफ्रॉडिंग अदर्स, तो एक मुद्दो सॉल्व जावकूच जाय. correct. पण मेन हे पावरीन जर कोण आसा युजींग दीस एज अ हे जॉब दिवपाक, जाल्यार इट इज अत्यंत म्हणजे सामके जे गरीबांतले गरीब लोक गव्हर्मेंट जॉबाक येता तांकां सुद्दां पयशे दिवन जर जॉब जाता हाचेर इन्क्वायरी जावप इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी बाबूशेच जर कॅबिनेट मंत्री इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल मागता अशें जालें जाल्यार लेट देम गो इट विल बी बेस्ट थिंग. सगळे भायर आयले इंडिपेंडंटली जाल्यार सरकाराचेर एक बरो विश्वास परतो येवपाक बरें हें मेळटलें. तुमकां अशें दिसता की पयलीं जे लोक बीजेपी कडेन बीन कनेक्टेड आसले पदाधिकारी बी म्हणून, तांच्यांनी मागीर आफ्टर 2019 तांच्यांनी वेगळो वातावरण कशें बदललां, कित्याक ती श्रुती वातावरण कशें बदललां हांवें पणजेन पळयलां न्ही. आज काही जाणांक सांगपाक मनोहर पर्रीकार आमचे आदर्श म्हणटात ते, उत्पल म्हणनात ते, पण मनोहर पर्रीकार आमचे आदर्श, पण खरे आदर्श बाबूच जाले. कित्याक बाबूशान जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक गाडयो घातल्यो खूब जाणांची गचीच बंद जाली, गचीच गिळिल्ली खूब जाणां, उलोवपाकूच येनाशिल्ले खूब जाणां. सो सांगपाक बरें आसा. आनी हें कितें वातावरण बदललां हें परत जाग्यार हाडूंक जाय. एटलिस्ट खऱ्या अर्थान जर ती बाबाची लेगसी उरूंक जाय ते जाग्यार येवंक जाय. एक लोकांचो विश्वास आसूंक जाय हे सरकार आपल्या खातीर काम करता, ते हाडपा खातीर प्रयत्न जावंक जाय. चीफ मिनिस्टर शूड एक्ट सिरियसली